मंगलम. सर्व वीक्षकांक नमस्कारो. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे सार्ध पंचशतमानोत्सव कार्यक्रम 27 नोव्हेंबर तुल्यान स्टार्ट जावन डिसेंबर 7 तारीखेपर्यंत अत्यंत विजृंभणेरी घडचसा. ताजे सर्व तयारी हांगा अति विजृंभणेन जाता आसा. 28 नोव्हेंबराक आमगेले देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हांगा 77 फीट श्री राम देवालय ब्रोंज प्रतिमेक लोकार्पण करच्याक आमगेले पर्तगाळी मठाक येता आसाची. ते आमगेले सर्व समाजाक एक गौरवाचो विषय. प्रधानमंत्री आमगेले मठाक येता म्हणटना हांगा सेक्युरिटी प्रोटोकॉल, तदनंतर टायमिंग्स, शेड्यूल, त्या दिवसाचे शेड्यूल ते कशे उरतले ते आमगेले जनाक एक कळका म्हणले बद्दल कमिटीचे वतीन श्री मुकुंद कामत मामाजी आमगेलो आसाची. तांणी तुम्ही विचारले सर्व क्वेरीसाक आजी आन्सर घेवन हांगा येयले आसाची. सो तांकां प्रथम जावन आमी स्वागत करताचे. नमस्कार. मुकुंद माम, आता त्या दिवसाचे कार्यक्रमाचे विवर कशी? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हांणी दनपार 3:45 येवन लँड जाताची. थंय देखून प्रभू श्रीरामाले आमगे स्टॅच्यू अनवेल करताची आनी आमगेले 3D प्रोजेक्शन मॅपिंग तावे इनॉग्रेट करताची. थंय देखून देवदर्शन जावन मागीर हांगा सभा कार्यक्रम चलचार आसा. सो ऑलमोस्ट 1 hour 15 minutes प्रोग्राम जावचार आसा. ओके. आता त्या दिवसाक साधारण एक्सपेक्टेड क्राउड कितलो उरतले? अराउंड 15,000 प्लस जन त्या दिवस एक्सपेक्टेड आसाची फ्रॉम महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा देखून. आणि हे एक कार्यक्रमाक सेक्युरिटी प्रोटोकॉल म्हणल्यार एक गव्हर्मेंटान लागू केला आसा. म्हळ्यार गोवा गव्हर्मेंट बी एक कार्यक्रमांत इन्वॉल्व आशिल्ली देखून त्या दिवसाक आमगेले जनाक तुमी कसो मेसेज दिवच्याक इच्छ पावताची? ह्या इव्हेंट एक कडेन जातास मारी हेलिकॉप्टर लँड जावचे देखून रामाल मूर्ती अशी प्लेस प्लस आमगेले सभा मंडप लागलागी आसा. तशी हाय सेक्युरिटी दवरलेली आसा. तशी हांगा भितर एंट्री जावंक जाल्यार वॅलिड ID गव्हर्मेंट लायक आधार कार्ड, पासपोर्ट असेल पण वॅलिड ID घेवन विथ द पास भितर येवपाक जाता. विदाउट पास कोणीय भितर येवचें ना टोटल इव्हेंटाक. तशी हांगा मेन कसं म्हळ्यार ID इज इम्पॉर्टंट. प्रत्येक तांगेली ID घेवन येवपाची आनी पास घेवन भितर येवका. मागीर येतरी हांगा कसं म्हळ्यार मोबायल फोन्स भितर अलावस, बट कॅमेरा जो अदर इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स, आता नाइफ्स असेल पण शार्प ऑब्जेक्ट्स, वॉटर बॉटल्स, मागीर लार्ज बॅग्स तसल आयटम्स भितर सेक्युरिटी भितर सोणाची. तशी इवन तुमगे कार कीस आसा पळय रिमोट तेमी भितर हाडूं ना. ते दवरच्याक बीन अरेंजमेंट आसा ते मागीर सांगता तुमकां. आता त्या दिवसाक आमगेले भक्त लोक जेव्हा समाज बांधव जेव्हा आणि गोवातुल्यान येता आसाची, कर्नाटकातुल्यान येता आसाची, महाराष्ट्रातुल्यान तांगेले ओन व्हेकल्स ऑर एल्स बसार ट्रॅव्हल करता आसाची. सो तांकां एक पार्किंग अरेंजमेंट्स आमी गोवा गव्हर्मेंटाले ओट्टू मेळून गोवा ट्रॅफिक कंट्रोल तांणी आमकां कशें एक सहकार केल्लो आसा आनी आमी तांकां आमी मेळून कशें प्लॅन केल्लो आसा. ॲक्च्युली मस्त बसेस, कार, 2 व्हीलर्स येवचे आसा. महाराष्ट्रा सायडा देखून येता, कर्नाटका सायडा देखून येता. महाराष्ट्रा सायडा आयले तांकां ते कल्लमठ म्हणून एक प्लेस सांगतो ऑपोजिट इंडियन ऑयल पेट्रोल बंक. कार आनी बसाची पार्किंग व्यवस्था केलेलो आसा. तशीच 2 व्हीलराक विंगड एक डेजिग्नेट प्लेस केलेलो आसा मठा लागींची. तितलो मात न्ही कर्नाटकातून आयल्यांक आमी पोटके ग्राउंड थंय राजपर पार्किंग फेसिलिटी दिलेलो आसा. प्लस बसा तांकां ड्रॉप करून आनी एक ग्राउंडान तूं फेसिलिटी केलेलो आसा. ह्या पुरे आमगेले अंतू लिंक दितलाची. लिंक पडल्यार तुमकां कळटा खंय येवन पावका म्हणून. तितलो मात न्ही तुमकां ते रोडारीची सायनेजीस पर आसता हांगा पार्किंग आसा. तितलो मात न्ही ट्रॅफिक पोलिसाल मस्त कॉपरेशन आसा. हे पोलीस गोवा गव्हर्मेंटान फुल आमकां पोलीस बंदोबस्त केले निमित्त आनी गायड करताचे खंय वचका. सपोज पार्किंग लॉट फूल जाल्लें आनी पार्किंग लॉटाक खंय वचका पर डायरेक्शन पर दिताची. सो कोणी हुस्को काडका म्हणना. सो पूर अरेंजमेंट केल्लो आसा. आता मेन आणि मेजर जावन जनाल एक क्वेरी कसा की म्हळ्यार पास. आता एक 3 दिवस पहिले आम्ही जॉट फॉर्म म्हणून एक
आम्ही आमगेल्या समाज बांधवाक एक अवकाश कोण दिवका हे कार्यक्रम म्हणून आम्ही जॉट फॉर्म रिलीज केले. आता ते जॉट फॉर्म खंय कलेक्ट करचे, कितल्या वेळार कलेक्ट करचे आणि जॉट फॉर्म कोणाक भरच्या जलना म्हळ्यार थोड्या लोकांक 2 दिवस नंतर कळ्ळे की जॉट फॉर्म रिलीज केले, आमकां अननुकूल जालें भरच्याक, आमकां मेळना, बट आमकां इव्हेंट अटेंड करचे आसा. सो तांणी कशी कलेक्ट करीत पास आणि त्या पास कलेक्ट करचे टाइम आणि आम्ही खंय अरेंजमेंट केल्लो आसा, कशें अरेंजमेंट केल्लो आसा. कसं म्हळ्यार हांगा तूं आमकां लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स, कितले सीट्स तितले मात्र एक पास दिवेत म्हणून गव्हर्मेंटाला आदेश आसा सिक्युरिटी रिजनान. तूं तशी आमकां साधारण एक 7,000 पासस मेळ्ळेले आसा, इन्क्लुडींग जॉट फॉर्म जनरल पासस पुरो जावन. सो कसं म्हळ्यार जॉट फॉर्म केल्ले निमित्त म्हज्या रजिस्टर केला जाल्यार एक भंय सूर जाली जनांक, ओके जॉट फॉर्मांतले भितर येवचे ना आमी. तशें कसलें ना. कसं म्हळ्यार जॉट फॉर्म मेळ्ळेल्यान तांकां एक आमी ग्रावंड जॉट फॉर्मान पास दिवच्याकची एक ग्रावंड एक डेजिग्नेट केला. थंय सकाळीं 7 गंटे स्टार्ट जाता, ते देखून अप टू 10 o'clock जॉट फॉर्म आशिल्ल्यान ऑर इवन जनरल पास आशिल्ले येवेत. बट जॉट फॉर्म आशिल्ले 7 to 10 तांगेले पासस गॅरंटी जावन मेळटा. सो ऑलरेडी डेजिग्नेट करून दवरला तांकां इतले पासस म्हणून. सो तांणी तांगेले वॅलीड आयडीज घेवन फर्स्टाक तांणी सपोज ग्रुप आसल्यार तांकां पुरो नांव बरोवन तांकां आधार कार्ड पुरो ओट्टू करून ताणें एक मनशान पोरेन कलेक्ट करूं येता. 10 गंटे नंतर पक्काने आमकां कसं म्हणजे जॉट आतां कसं प्रत्येक सीट फूल जावंक म्हण आसा, आमकां वेस्ट जावचें ना म्हणजे एक ऑपॉर्च्युनिटी जेन्ना येवचें पळोवचें परत. तशी आफ्टर 10 o'clock ते जॉट फॉर्म तांणी येनातल्यार ते विंगड आमी जनरलांक दिताची. जनरल पासां कशी मारी आमकां लिमिटेड नंबर आसचे ते मारी मस्त मेजर आनी गोवा गव्हर्मेंटान तांगेले गोवा जना खातीर काण दवरला अंडरस्टँड हांगा येता जना मेळका म्हणून. तशी आमकां कितले पासस जनरल पासस आमी थंय दिताची. इट्स फर्स्ट कम फर्स्ट बेजिसार. तशी जालें तितले जनान ओगी येवका म्हळ्यार इफ यू कम अर्ली चान्सेस ऑफ गेटिंग पासस आर मच हायर. आनी जॉट फॉर्म आशिल्ले डेफिनेटली मेळटा. सो येतर मात्र प्रिपेर आनी गांव वायज आमी करताची. म्हळ्यार सपोज भटकळ जाल्यार तांकां विंगड एक कावंटर, तशी विंगड कावंटर करताची, सीट नांव घालताची इतल्या सीटीक विंगड कावंटर सो दॅट फास्ट जाता म्हणून. फॅमिली आसल्यार तुमी फॅमिली नांव बरोवन हाडचें ऑर फूल तुमी ग्रुप आसल्यार ग्रुपान नांव बरोवन हाडचें, आधार कार्ड ओटू दिवचें. सो इमिडिएट आमकां फास्ट जाता. म्हळ्यार मस्त जॉट फॉर्माचे जन आसा तशी ಸ್ವಲ್ಪ वेट करता जातले. बट स्टील एक आमी सिस्टमॅटीक करची निमित्त ह्या नमूने स्टेप्स घेतलेले आसा. आता कर्नाटका लोकांक आमी एक डेसिग्नेटेड ग्राउंड म्हणून केलें, म्हळ्यार चेकपोस्ट जाले नंतर. तदनंतर आता गोवातल्यान येत्या लोकांक तांणी जो थंय वचका की ऑर एल्स तांकां नियर बाय हांगा खंयच्याची कावंटर करचे साध्यता बी आसवे. आतां आमी ते आमगेले जॉट फॉर्माचे फिल केल्ल्यांक आमी गोवान तूं खंय पार्किंग लॉट आसा पळय थंय एक कावंटर करून थंय ताणें कलेक्ट करूं येता. ऑल द वे ताणें कडेन येवपाक जाता. तशीची एक ग्राउंड नियर कर्नाटका बॉर्डर आमी करताची, थंय कर्नाटकाच्यान कलेक्ट करूं येता. ओके. बाकी डिवोटीसाचे पास जाले. आता सेकंड वन म्हळ्यार आनी मेजर वन म्हळ्यार आमगेले मठांत 11 दिवस हांगा सेव करता आशिल्ले वैदिक, रामसेवक आनी आमगेले सर्वीस प्रोवायडर्स तांकां आमी कशे पास दिवचे वेवस्था केले म्हणून तुमी सांग. हांगा देवस्थान राप्तल मस्जन आसाची, प्लस रामसेवक वॉलंटियर्स, सर्वीस प्रोवायडर्स, वैदिक आसाची. तांकां आमी फुडें करची. तांगेले टीम लिडर्स आसताची, तांगेले आमी पास तांगेले ID कार्ड्स पुरो दिताची. सो तांकां फुडें आमी दिवन तांकां पुरो जनाक ते पासस मेळटा. आता ह्या एक कार्यक्रमाक मस्त सेक्युरिटीचे प्रोटोकॉल आसा, सेक्युरिटी प्रोटोकॉल लागस म्हणून तुमी सांगले. आता ह्या कार्यक्रमाचे स्टार्टिंग म्हळ्यार टायम एंट्री जावच्या कितलो टायम आसा आनी कितलो वेळ भितर आमगेले समाज बांधवान ते जिवोत्तम सभा मंडपा भितर तांणी वचून बसका ते एक तुमी सांग. सकाळी 7 गंटे महाद्वार ओपन जाता. मागीर ते सेक्युरिटी जावन पासस ID दाखोवन भितर येवपा. सो येत तरी हांगा जेवणा वेवस्था भोजनशाळेन तूं 12:30 ते आसा. बट जालें तितलो ओगी आयल्यार लायक आशिल्लें म्हळ्यार 1:13 तूं सभागृहाक एंटर जावका. म्हळ्यार तुमी अरावंड एक घंटाकच आमगेले गेट ते क्लोज जाता येद्राचे महाद्वाराचे. सो जेवण 12:30 भितर
येवूंक जाता म्हटल्यार हांगा जाता नाहीतल्यार तुमकां पार्किंग लॉटांतू पॅक्ड ड्रायव्हर्स हांकां तांकां एक व्यवस्था आसता बट हांव समाज बांदवले कसं म्हणचे म्हळ्यार जालें तितलो घेवन हांगा सुवेवस्थीत जावच्याक म्हळ्यार अनेक विशय आसा हांगा आतां पास घेवन येता तरी हांगा कसं केलां म्हळ्यार हांगा गव्हर्मेंटान केला सीट्स एदराक हें केलां म्हळ्यार VVIPs हांगा प्रभुशाक मिनिस्टर्स येता हांगा येता ओवरऑल पूर जाणां कसं म्हळ्यार फर्स्ट कम सर्व फर्स्ट बेजीस जाली आतां एकलो फर्स्ट आयलो ताका एदरा सीट मेळटलें मागीर लेट आयलें लेट सो आमी तें रिजर्व म्हूण करनाची तांतांनी येवन ते ऑक्युपाय केलें तशें जशें उगी आयल्यार जनांक एदरा सिटींग मेळटा आनी एक रश्य कळपटी जायना चंद जावन जाता तशें कितें आमी आनी हांगा कसं म्हळ्यार भितर बसतार मस्त जनाक हें आसच्या पुरो आमकां उदका बाटली भितर हाडूना कसं करचें म्हण टेंशन आसच्या पुरो तशें कसं ना हांगा भितर उदका वेवस्था सगळं केला टॉयलेट्स अरेंजमेंटय आसा सो कोणें एक हांगा हुस्को काडका म्हणना पुरो सुवेवस्थीत केलेलो आसा आता सुमार लोकांक एक प्रश्न उरच्या पावसा आमी थंय पार्किंग कार थंय पार्किंग करून हांगा मठा महाद्वार पासून कशें येवचें आनी मठांत महाद्वारतल्यान थोडे एज्ड लोक उरताचे फिजिकली चॅलेंज कोण आशिल्लो आसल्यार तांकां आमी कसो वेवस्था केला सांगा हॉला पासून तांकां पावोवचें आसल्यार म्हळ्यार हांगा रोड एक ब्लॉक जावं चान्सीस तशें कसं केलां म्हळ्यार पुरो व्हेकल्स पार्किंग लॉटांतू दवरचे थंय दुखून येवच्याक बस व्हॅन कारा पुरो फेसिलिटी आसा थ्रू आउट ते पिक करता आनी हांगा महाद्वारार ड्रॉप करता गेटा दुखून मागीर कार भितर येवचे ना रिस्ट्रिक्शन आसा मागीर हांगा पार्किंग आसूं सेक्युरिटी रिजनाक रिस्ट्रिक्शन आसा प्लस शी जनान हांगा येदरा ड्रॉप करून मागीर ड्रॉप करून जाता तरी एक सर्टन टायम थंय इवन सिनियर सिटीजन्स हांगा पळय येवच्याक भितर ऑल्सो व्हेकल अरेंजमेंट आसा सो दॅट अप टू 1 o'clock पळय तांकां आयल्यांक पळय ते भितर वेन्यू थंय सभा मंडप थंय ड्रॉप करून म्हाका वता व्हेकल सो सिनियर सिटीजन हुस्को काडका म्हणना बट पूर जनाक थंय पिकअप आनी ड्रॉप फेसिलिटी आसा आता 1:30 एक पंत आमगेल उट्टू लोकांना जीवोत्तम सभा मंडपांत बसून जाल्या नंतर थंय कसो एक कार्यक्रम चलता 2 घंट्याक कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट जाता म्हळ्यार तितले वेळ कशी राखून बस म्हण एक दिसच्या पुरो एक 2 घंटो ते 1.5 घंटो कशी बस म्हण सो कल्चरल प्रोग्राम 2 घंटे स्टार्ट जाता सो प्रधानमंत्री वता ते कंटिन्यू जाता सो तशी त्यान जाता तरी मागीर आमगेले अनवेलिंग ऑफ दी मुर्ती देवदर्शन पूण जाता तरी मागीर सभा कार्यक्रम स्टार्ट जाता आता ते पास कशें उरता म्हण एक अनेक क्वेरी आसा आमगेले वय पास म्हळ्यार कसं न्हय म्हणून घेना जना मस्त क्युरियोसिटी आसा पास अशी आसता हें एक पास आसता पूर जाणां दितलाची बस हाजी मातशी कसं पुरो करून प्रोहिबिटेड आयटम्स लिस्ट आसा आता सुमार जनाक हे कार्यक्रमाक येवचे जायना म्हळ्यार दूर उरतले परगांवा उरतले तांकां मस्त कश्ट जावचे उरतले येवच्याक सो तांकां एक आमी वेवस्था कशी केल्ली आसा म्हळ्यार मागीर मस्त परदेश आसाची प्रायजल आसाची मजा येवचें जायना बट तांकां यूट्यूब चॅनल पर्तगाली मटे यूट्यूब चॅनल लाईव्ह टेलिकास्ट आसता आनी डे टू डेचे पुरे विशय तांतू पळयात हाजी सदुपयोग घेवयात प्रत्येकल्यान आनी जावं पुढे ಒಟ್ಟು बसून पळयात इथं म्हळ्यार सगळ्या फॅमिली ಒಟ್ಟು बसून पळयात सो सोशल मिडिया आशिल्लें ते मिसिंग आउट फिलींग डेफिनेटली येशना इथं म्हळ्यार तितले डिटेल्ड आमगेल्या मठाचेची चर्चा तांणी ऑलमोस्ट 3 वर्स हाजेर काम केल्लें आसा तांणी पर प्रोफेशनल्स जाल्यार दिवसाक 2-3 घंटे हाजेर स्पेंड केला तांणी मस्त हार्ड वर्क करता आसाची सो तशी तुमी हाजे एक सदुपयोग घेवंक म्हणून हांव निमून घेता आता जनरल जावन हे एक इव्हेंटा बद्दल तुम्ही आमगेले सर्व वीक्षकांक कसं एक मेसेज दिवच्याक इच्छा एक व्हड दिवस आमगेल्या समाजांतू प्रथम जावन प्रधानमंत्रीन अशी विजीट करचे प्रथम जावन म्हण लागता सो इतलें आसतना कसं म्हळ्यार एक आमकां एक गौरव विशय जाल्यार सेक्युरिटी प्रोटोकॉल आशिल्ले निमित्त ಸ್ವಲ್ಪ अनानुकूल जावच्या पुरो इथं म्हणजे मस्त अरेंजमेंट्स केला बट आमगे हातबायल केला वाचता म्हळ्यार SPG आसा पोलीस आसा मस्त रिस्ट्रिक्शन आसता म्हळ्यार एक सेक्युरिटी विशय आशिल्ले निमित्त ಸ್ವಲ್ಪ अनानुकूल जाल्ल्यार ಸ್ವಲ್ಪ समाज बांदवन अर्थ करून घेवका आमी आमगेले मॅक्सिमम एफर्ट्स घालला आनी पासस तशीची एक लिमिटेड पासस आसा तशी आमकां चड ताजे सिटींगाक भायर भितर सोडूं जायना म्हळ्यार पास आसता आनी गव्हर्मेंटान आमकां इतलें म्हूण दिला ताका चड आमी जावन दिवचें जायना
सो तशें ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾನುಕೂಲ जावच्या पुरो ते जनान अर्थ करून घेवका मारी आमी देवाले आनी स्वाम्याल सेवक म्हणून लेखूका एक असल आमकां प्रायवेट फंक्शन न्ही हें समाजा फंक्शन समाजा बरेपणा करचे विशय ಸ್ವಲ್ಪ ताणी जनान अंडरस्टँड करून आमकां फुल कॉपरेशन दिवका म्हणून हांव आमगेल्या ऑर्गनायझींग कमिटी हाजे तर्फेन आमकां मागून घेता. नमस्कार. इतले एक वेळ आमगेले समाज बांधवाले कसन एक इव्हेंटा बद्दल एक आमगेले गौरवान्वित प्रधानमंत्रीन आमगेले मठ आयोचे कार्यक्रमा बद्दल कसं एक क्वेरीज घाल्लो आसा ते सर्व क्वेरीसाक आमगेले मुकुंद मामान आजी भारी चंद जावन आन्सर केल्लो आसा. तांकां आमगेले सोशल मिडिया तर्फेन धन्यवाद सांगता. धन्यवाद.